हांव आंतोनियो वास MLA from कोर्टाली कॉन्फरन्सी म्हज्या वांगडा आसा पेन्सियाना वास कोर्टाली जयंती. आयज हो ही बायट आमी घेवपाचें कारण म्हटल्यार हांवें मिडियाचेर पयलें आनी हांव 2 दीस आउट ऑफ स्टेशन आसलेलो आनी हे मिडियाचेर हांव पळयता तेन्ना जेन्ना वास्को वोटरा तारीख एक फंक्शन जालें आनी हे फंक्शनाक गौतम कटकर म्हणून आनी एक स्टेटमेंट केलो आमचे गोंयचे साहेबाचेर आनी हे साहेबाचेर जे स्टेटमेंट करता तेन्ना ताणें जायते एगेन्स्ट ताचेर उलयले नाका जाल्ले स्टेटमेंट ताणें केलो टेररिस्ट म्हणलो. आमचे सगळे भाव भयणांक आमकां सगळे हर्ट जाल्लो आसा आमचे गोंयचे साहेबाक आमी सगळे आमचे गोंयचे जशे वर्ल्डाचे आमचे हे साहेबाचे पांये पडपाक आमी सगळे लोक हांगासर येतात आनी इतले मानतात आनी हो हांगासर गोंयांत येवन हो स्टेटमेंट काडटा हेचेर आमी कंडेम करता कित्याक असलो स्टेटमेंट जावपाक जायना आनी हो कित्याक जालो हे आमचे सीएमान जाता तितले बेगीन हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन ताका अरेस्टूय जावपाक जाय आनी इतलेंच न्हय ताका जे गोंयांत येवपाचें ताका बॅन करपाची गरज आसा कित्याक असलो स्टेटमेंट करून आमचे सगळे भाव भयणांक आमकां धुकयल्ले आसात आनी असले जावपाक जायना कित्याक आमी सगळे भाव भयणां आमी गोंयचे भाव भयणां आमी सगळे एकठांय रावता जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम आमी एकठांय रावन आमी कामां करता आनी म्हज्या लेवलाचेर देखून आमी सगळे एकठांय घेवन आमी फुडें वयता आनी असले आमचे मदें स्टेटमेंट काडून आमकां डिवायड करपाची चिंता ते चिंतप न्हय ताणें हांव मागता जाता तितले बेगीन सीएमान हाचेर एक्शन घेवन ताका अरेस्ट करपाची गरज आसा. हांव सरमता सीएम जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करतलो म्हणून. हांव मिर्सेनाबाद ZP मेंबर आनी आयज आमी हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणल्यार गौतम कटकर तांणी एक स्टेटमेंट केलो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर आनी स्टेटमेंट केलो आनी तो स्टेटमेंट हांवें म्हणल्यार ताणें करप न्हू. तेंचें फंक्शन आसतना तेणें आमच्या देवाचेर स्टेटमेंट करप न्हू आनी हांव मागतां तेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावचें. कोणाकूच रायट ना कोणाच्याच देवाचेर एगेन्स्ट उलोवपाचें. सो सगळ्यांक आमी एकठांय रावन सगळीं बराबर आमी वचपाची आमी गोंयकार सदांच शांत. तेका लागून हांव मागतां जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन जावचें. सीएमान कितें तरी तेजेर एक्शन घेवन ताका जाता तितले बेगीन तेका पनिशमेंट दिवचें म्हणून.